गोय मुक्ती खातीर वावरिल्ल्या हुतात्म्यांक सुटके झुजाऱ्यांक आमची आर्गां. समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची परबी भेटयत हांव संजना काणेकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो. गोंय हरीत ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळे मेळोन क्रांती ज्योत पेटोवया. विकसीत भारत 2047 बरोबर विकसीत गोवा 2037 करपाक सगळे वावुरया. क्रांती दीस कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. असोळणेच्या दोतोर जोलयांव मेनेझीस हांच्या घरांतल्यान पेटिल्ली क्रांती ज्योत. क्रांती दिसा पयलीं दोतोर लोहयान पणजेक येतिल्ली सभा. प्रतापनगर धारबांदोड्या चलयेचो खून. फिल्मी स्टायलीन चरित्राच्या दुबावावेल्यान प्रियकरान काडलो मोगिकेचो कांटो. दुबावितान दिली जबान. महाखाजन दारगळ कोलवाळ पुला लागसार सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक लागलो उजो लागतकीर ड्रायव्हरान काडलो पळ. सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर लोकांक पडला प्रश्न. कोरगांव पंचायतीच्या सरपंच निवडी खातीर पंचायत संचालनालय दिता तारीख पे तारीख. 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जायना जाल्यार देंवतले रस्त्यार. कोरगांव पंचायत मंडळाची शिटकावणी. अहमदाबाद विमान अपघाताचे प्रकरण ताजे आसतनाच गोंयानूय घडली काळीज. पिळवटावन उडोवपी घडणूक. गोंय लखनौ विमान अचकीत सकयल आयिल्ल्यान प्रवाशां मदीं पातळ्ळो भंय. आता खबरो विस्तारान. चलात उठात जागे जायात. गोंय हरीत ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळे मेळोन क्रांती ज्योत पेटोवया. विकसीत भारत 2047 सपन पुराय करता आसतना विकसीत गोवा 2037 करपाक सगळे वावरुया. क्रांती दीस कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो. क्रांती दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान हेर फुडाऱ्यां सयत क्रांतीवीरांचो उगडास करीत विरांक आर्गां ओंपली. खरें म्हणजे आयच्या भुरग्यांक गोंयचो इतिहास खबर आसप गरजेचो आसा. ज्या राज्याचो इतिहास जी भुरगीं जाणटा तांचो फुडार आनी ताचें भविश्य हेंय खूब बरें आसता. म्हणून तर 19 डिसेंबर आसतलो, 18 जून आसतलो, अशे वेगवेगळे दीन आमी सदोदीत मनयता. ज्या निमित्तान म्हणजे परत एकदां ह्या इतिहासाची उजळणी जावची आनी लोकांच्या समोर ह्या इतिहासाक याद दवरपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे तयार आसचे. 451 वर्साच्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की जी जुलमी राजवट गोंयच्या कितल्याशाच लोकांनी सोंसली आनी तेन्ना जो उलो मारिल्लो की सगळ्या जाणांनी एक जावपाची गरज आसा. हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे सगळे जाण एक जावन ह्या पोर्तुगीज जुलमी राजवटीच्या विरोधात लढपाची गरज आसा. आनी तीच तर तेन्ना सगळ्या जाणांनी एक जावन खरें ह्या स्वातंत्र्य लढ्याक सुरवात केली म्हणून हें पॉसिबल जालें. आयज ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा तेन्ना क्रांतीची ज्योत पेटयली गोंय मुक्त करपा खातीर. आज क्रांतीची ज्योत पेटोवपाक जाय. गोंय हे हरीत क्लीन आनी ग्रीन दवरपा खातीर आमकां ही ज्योत पेटोवपाची गरज आसा. तांच्यांनी नेमको म्हणजे तांच्यांनी जे बोट दवरलें की गोंय जर आमी नितळ दवरलें, गोंय जर आमी स्वच्छ दवरलें जाल्यार गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हे आनीकूय मोठ्या प्रमाणात वाडटले. गोंयचें नांव आज ग्लोबली आमी पळयता, बट तें आनीकूय बी तशाच पद्दतीन दवरपा खातीर हो फक्त सरकाराचेंच काम न्ही तर प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. म्हणून तेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिल्लो त्याग हो आमी विसरून उपयोग ना. आमचें सातत्यान बारीकशें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या गोंया खातीर ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर आमी वावुरतले. हें जें आसा पळय हाजो ह्या स्वातंत्र्याचो दुरुपयोग आमी करचे ना. तांच्यांनी जें म्हटल्यार आमी सातत्यान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन दवरपा खातीर, क्रायम डिटेक्शन करपा खातीर गोंय राज्य हें सातत्यान एक नंबराचेर आसा. पण हें सगळें करता आसतना लोकांनी थोडेशें शिस्तीचें जर पालन करीत जाल्यार आमी सगळ्या बाबतींत एक नंबर जावपा खातीर आमी सदोदीत फुडें आसतले. आमी गोंयची म्हणजे GDP पळयता, पर कॅपिटल इन्कम पळयता, बाकीच्या देशाच्या बाबतींत आमी बाकीच्या राज्याच्या बाबतींत आमी एक नंबराचेर आसा. आनी इतर सगळ्या गोष्टीच्या बाबतींत आनी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना विकसीत गोवा 2037 हे स्वप्न साकार करपा खातीर खरी साथ जाय ती पुराय नागरिकांची.
हांव आयच्या ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा समेस्त माझ्या गोंयकारांकडे मागता की चलात उठात परत एकदा जाग्यात आयात आणि विकसीत गोवा 2037 पर्यंत आमकां हे गोंय विकसीत राज्य म्हणून हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आपल्या पर्यंत जरी तुमी केलो आसत तर आमकां चड उशीर लागचो ना. गोंय मुक्तीचे क्रांतीक 79 वर्सां पुराय जाल्यात आनी आमी क्रांतीच्या 80व्या वर्सांत पांय दवरतात. हो येदो व्हडलो प्रवास करप शक्य जालो तो त्या 18 जुनाक घडिल्ले क्रांतीक लागूनच. 18 जुनाचे क्रांतीन गोंयभर मुक्तीची चळवळ घटमूट केली आनी गोंयचे मुक्तीचो प्रवास सोंपो केलो. गोंय क्रांती दीस म्हणलो काय दोळ्या सामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान. पूण खरेपणी असोळण्याच्या दोतोर जुलियांव मेनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली. पूण मडगांवचे सभे पयलीं लोहिया पणजे आयिल्ले खंय? पळयात खासा रिपोर्ट. क्रांती दीस म्हटलो काय दोळ्या सामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान. पूण खरेपणी असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मेनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मेनेझीस जर्मनी शिकताले. राम मनोहर लोहिया बर्लिन विद्यापीठात PhD करताले जाल्यार दोतोर जुलियांव मेनेझीस मेडिकलाचें शिक्षण घेताले. शिक्षणा खातीर एकाच विद्यापीठात आशिल्ल्यान दोगांयची बरी वळख आशिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहिया कांय वेळ सुशेग घेवपा खातीर असोळण्या दोतोर जुलियांव मेनेझीस हांच्या घरा आयिल्ले. 18 जुनाचे क्रांती पयलीं असोळणेच्या दोतोर जुलियांव मेनेझीस हांच्या घरान तांच्यो बसका जाताल्यो. ह्या बसकांतल्यानूच गोंयच्या क्रांतीचो फुडार निश्चित जालो. पूण लोहिया गोंया आयल्यात ही खबर वाऱ्यार गेल्ल्या कारणान तांकां जुलियांव मेनेझीस हांचें घर सोडचें पडलें. गोंयांत सालारजारशाही आशिल्ल्या कारणान राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मेनेझीस हांकां गोंयांत केन्नाय अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ली. ताकाच लागून लोहिया कांय दीस मडगांवां रावले. उपरांत ते पणजे आयिल्ले खंय. दोतोर लोहियान पणजे कांय सभा घेवन लोकांच्या मनांत क्रांतीची ज्योत पेटयिल्ल्याचें आयकपाक येता. गोंय क्रांती दिसा निमतान केपें कॉलेजीच्या इतिहास विभागाच्यो मुखेली दोतोर सुशिला मेंडीस कितें सांगता तें आयकात. जेन्ना लोहिया आनीक जुलियांव मेनेझीस VT स्टेशनारच्यान गोंया आयले तेन्ना म्हजो आवय आनी बापूय तेमकां सोडपा म्हणून स्टेशनार गेल्ले आनी बाकीचेय गेल्ले. म्हणटकूच कितें तरी गोंयांक घडटलें अशी आशा आशिल्ली. आनीक लोक म्हणटात की तो रेस्ट घेवपा आयल्लो तें खरें. पूण लोहिया जसलो मनीस तो बेश्तो रेस्ट घेवपी मनीस न्ही. आनी जुलियांवूय चळवळींक सामको पिकल्ड आशिल्लो. बरयतालो, खूब काम केलां तेणें. जेन्ना तो हांगा आयलो 10 तारखेंतल्यान 18 तारखेर मेरेन खूब प्रेपरेटरी ग्रावंड जालो. आनीक 10 तारखेर जेन्ना तो हांगा आयलो रोकोजीन आल्मेद म्हणून आमचो शेजारी तो सगल्यांक वसंत कारेक आनीक दियोनीज रिबेरो आनीक पुरुषोत्तम काकोडकर बाकीचे सगळे एवाग्रो जॉर्ज तेमकां पोस्ट कार्डा वयल्यान नाजाल्यार तोंडांतल्यान सांगताले. आनी न्यूज पेपरांतल्यान एवाग्रो जॉर्ज आमकां न्यूज पेपरांतल्यान एडवर्टायज बरयले की लोहिया आयला तुमी हांगा येवन मेळचें म्हणून. मागीर तेमची हांगा मिटींग हे घरांक मिटींग्यो जाताल्यो. मागीर जेन्ना आवाज म्हणजे सगल्यांक कळून आयलें की तो हांगा आसा म्हणून तेन्ना तेमकां भायर सोडचें पडलें. मुर्मगांव गेले, मडगांव रावले, पणजे गेले, कित्याक हांगा रावल्यार अरेस्ट जाता आशिल्ले. राम मनोहर लोहिया बर्लिन युनिवर्सिटी PhD करतालो. ताची PhD सॉल्ट एंड सत्याग्रह आनी ते तेणें सबमीट करून तेका डॉक्टरेट मेळ्ळी बर्लिन युनिवर्सिटी. आनी जुलियांव मेनेझीस बर्लिन युनिवर्सिटींत MBBS मेडिकल डॉक्टर जातालो. सो तेन्नाच्यान तेमची ओळख आनी तेन्नाच्यान ते दोगूय पॉलिटिसायज आशिल्ले. जिनिवा वचोन एसेंब्लींक तेमी एगेन्स्ट द महाराजा ऑफ बिजापूर दे हॅड थ्रोन पॅम्फलेट्स फ्रॉम द गॅलरी सेईंग दॅट द राजा इज सायडींग विथ द ब्रिटीश. सो दे विसिल्ड. सो दॅट लिटल बीट रेवोल्युशनरी स्पिरीट वॉज देर फ्रॉम देअर स्टुडंट्स period. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. महाकाजन दारगळ कोलवाळ पुला लागसार एका सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक उजो लागलो. उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर तें कळपाक मार्ग ना. उज्याचे घडणुकी उपरांत उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. पळयात पुराय बातमी.
गोंयच्यान महाराष्ट्र आनी कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात सोऱ्याची तस्करी जाता. फाटल्या कांय दिसांनी पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर बेकायदेशीर सोरो तस्करी करपी ट्रक धरिल्लो. सोरो तस्करीचे प्रकरण ताजें आसतनाच महाखाजन धारगळ कोलवाळ पुला लागसार सोरो व्हरपी एका ट्रकाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडलो. ताका लागून हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर हें कळपाक मार्ग ना. उजो लागताच पेडणे तशेंच म्हापशेच्या उजो पालपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो. अबकारी खात्यानूय घडणूक थळार वचून पळोवणी केली, पूण हो सोरो कायदेशीर आसा काय ना हें मात अजून स्पश्ट जावना. आमकां जवळ 748 ट्रकाक उजो लागला मॅडम. म्हाका इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आमचो आनी विथीन 7-8 मिनटां भितर आमी पुलाचेर पावले. पुलाचेर पावले जाल्यार उजो पेट्टालो व्हडलो. कंप्लीट कॅबीन एरिया जो हांवें ते विथ हेल्प करून ती उजो लागलो. कम्प्लिटली एक्सटिंग्विश केली आनी मागीर तितून बोनेटान आमी ते लॉक खोल्ले आनी भायर लॉक ओपन केले जाल्यार तितून आमकां लिकराची बॉक्सां तितून आमी इमिडिएटली पुलीस आनी एक्सायजाक कॉन्टेक्ट केलो. आयज सकाळी म्हापसा सायटींतल्यान पेडणे वचपी एका कंटेनराक आग लागली. धारगळ कोलवाळ जो पूल आसा तो पूल क्रॉस केल्या उपरांत काही अंतराचेरच ह्या कंटेनराक मुखार आग लागल्यान व्हडा प्रमाणान कंटेनराची नुकसाणी जाली. पेडणे अग्निशामक दलाक कळयल्या उपरांत पेडणे अग्निशामक दलाचे अधिकारी, म्हापसाय अग्निशामक दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पावले आणि आग आटोक्यात हाडपाचो प्रयत्न केलो, पूण कंटेनरान फाटल्यान व्हडा प्रमाणान सोऱ्याची निर्यात करपी जी बॉक्सां आशिल्ली ती बॉक्सां तो सोरो खंयच्यान हाडला हाचो आजून मेरेन पत्तो अबकारी खात्याक लागोंक ना. ह्या वाठारांत जी घडणुकां घडल्या उपरांत सुरवातीक आमचे पेडणे अग्निशामक दलान आग विझयल्या उपरांत ही गाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिली. पेडणे पोलिसांनी ती मागीर RTO त्या उपरांत अबकारी खात्याचे ऑफिसर त्या वाठारान आयले, तांच्यांनी पाहणी केली, पंचनामो केलो, पूण सोरो खंयच्यान आयिल्लो हाची कागदपत्रां नाशिल्ली. जे गाडयेन कंटेनरान कॅबिनान जे कितें आशिल्ले ते सगळे जळोवन खाक जाला. ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणान सोरो बेकायदेशीर वयता अशे अनेक तरेचे कागाळी आसात. फाटल्या दिसा 1 कोटीचो सोरो पेडण्या अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यान धरिल्लो आणि होय आता व्हडा प्रमाणान सोरो कंटेनरासून व्हरपाचे काम कोणी तरी करताले आणि ह्या विशयी पेडणे जे अधिकारी आसात अबकारी अधिकारी ते उलोवपाक तयार ना. पेडणे पोलिसांकडे संपर्क साधल्यात, ते कॅमेरे समोर येवपाक उलोवपाक तयार जायनात. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. कोरगांव पंचायतीच्या सरपंचाच्या निवडी खातीर पंचायत संचालनालय तारीख पे तारीख दीत आसा. ह्यान पयलीं जुनाची 2 तारीख दवरिल्ली, उपरांत निवड फुडें धुकलून 17 जुनाक दवरिल्ली. मात आतांय परतून ही तारीख परतून फुडें धुकलून सरपंचाची निवड 7 जुलयाक दवरल्या. 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कोरगांवच्या पंचायत मंडळान दिल्या. ह्या प्रकरणांत आमदार प्रवीण आल्लेकराचो हात आशिल्ल्याचो आरोप उपसरपंच दिवाकर जाधव हांणी केला. एक तर आमचो पंचायतीचो लोकांचो जो विशय आहा हांगासर सरपंच निवडपाक जायो आनी 12 मे ह्या दिसा अब्दुल करीम नायक हेणी राजीनामो दिल्लो, आपलो राजीनामो दिल्लो त्या दिसा आनी तेच्या नंतर जी डेट लागपाक जाय आसली ती 2 तारीख डेट लागलेली आमकां. आनी जो लोकांचो जो विश्वास, जो गांवचो जो विश्वास आहा, मोठी पंचायती कोरगांवची आनी त्या मोठ्या पंचायतीक जो सरपंच जो आसता तो त्या दिसा 2 तारखेक तेंच्यानी डेट लागलेली. त्यानंतर काय कारण आसता ती डेट फुडें गेली, पण ती डेट सुद्धा व्हरत असताना ती कुठो तरी एक दीस बघून मग शेनवार शुक्रार आयतार करून असे दीस लोकांक ना कळटा हे फुडें धुकलीत गेले. त्याच्यानंतर 2 तारखेनंतर 17 लागली. 17 तहात केले तेंच्यांनी की आमकां ना खंयचेर कळटा शुक्रार के शेनवार भितरच तेंच्यांनी हे
कुकिंग डे असतं त्या दिवसा त्यांच्यानी अशा गोष्टी पुढे व्हरपाचे प्रयत्न केलो. मग त्याच्यानंतर ही 7 तारीख त्यांच्यान लायली. अशे गोष्टी जे हांगासर घडत आहात ती लोकांचो हेतून नाचे जाल्लेले असतात की लोकांचो जो जी कामां जे लोकांची असतात हांगासर जावपाक जाय त्यांच्या भितर ती हे केलेली असतात. त्या कोण तरी असो दिसता म्हाका काहीतरी हेतून कोण तरी वाली आहो म्हाका दिसता. रुमडामळचो हावसिंग बोर्ड वाठार फाटल्या 3 दिसांच्यान काळखांत आसा. कांय दीस पयलीं अदानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालपा खातीर रस्ते खणटाना भुंयगत लायटीचे केबलांचें लुकसाण केलां. परतून रस्ते दुरुस्त करचे जाणून तशेंच दवरल्यात. आतां पावसाक लागून लायट वता. हाचो त्रास रुमडामळच्या लोकांक सोंसचो पडटा. संबंदीत कंत्राटदार आनी कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी आयताराक ते म्हागेले भितर टिकी जाता म्हणून म्हाका दिसलें भितर लूज जाला दिसता म्हणून वयर कार्बन येयला म्हणून. पूण तो कार्बन येवं ना लास्टाक. तो कार्बन हें केलो टायट केला आनी तो गेलो. पूण तेंय बी तें तशेंच जावपाक लागलें. ते कार्बन येयलें म्हणून ते कितें जालें तें आमकां खबर नाशिल्लें भितर. आतां 3 दीस जाले आमकां लायट ना. कांयच करूंक मेळना भितर. येता वयता 3 दीस जाले लायट ना. काल मेल्ले न्हू कोणाचे आतां ते काल मागीर परत हाडले कोणाक. परत हाडले ते म्हणपाक लागले की ती केबलाची मिस्टेक. आनी ते उठल्यान पळयल्यान हे ते गेले खांब्या कडेन पळयल्यान ते भायल्या भायर गेले. आमकां कांय सांगूंकूय ना कितें म्हणटा तें. आमकां कळूं ना तें कितें जालां म्हणटा ती फॉल्ट. पण तुमकां त्रास जाता रातचे त्रास जाता न्ही. कांय ना न्ही. लायट ना म्हणटकीर आनी कितें जातलें घरांक. लायट ना आनी पयलीं हांगा पावस येयला तेन्ना उदक भरिल्लें हांगा. मागीर चेड्यान पांयान दवरलें ताका शॉक लागले. आतां ती आसा ती केबलाची फॉल्ट. ती गॅस पायपाचे ते घालपा येयले तेन्ना हांवें सांगिल्लें तांकां हांगा लायटीचे हे आसा म्हूण. तेणे मागीर आयकून आनी तांणी खणलें आनी ते पायप घालून गेले. ते गॅसीचे पायप लावन गॅसीचे. आता लायट ना. आतां लायट ना आमकां 3 दीस. पण शॉक येता म्हणून सांगले तुम्ही ते डिपार्टमेंटान. काल येयले ते पळोवपा. तांकां सांगलें हांवें ते मागीर चेड्याक शॉक लागले म्हणून. ते पयले आनी गेले ते. दीस जालो हो इश्यू चालू आसा. म्हाका कालूच कळ्ळो. हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलो. प्लस जे अडानी गॅसीचे जे टेक्निकल डिपार्टमेंट आसा तांकांय इन्फॉर्म केलो. काल तो रेक्टिफाय जावपाक जाय आशिल्लो. कित्याक तेजे 1 दीस पयलीं हांगा लो लायन एरिया म्हणटकूच हांगांतल्यान जो केबल गेला अंडरग्राउंड LT केबल, जो LT केबल डॅमेज केलो. कोणेन केलो? अडानी गॅसीन डॅमेज केलो. हांव म्हणटा डॅमेज केलो जाल्यार तुमी तो रिपेर करपा आसलेलो. त्या जाग्यार उदक भरलेलें त्या कारणान भुरग्याक तो लिकेज म्हाज्या हिसपान शॉक मारलो. म्हाका दिसता हे मेजर कितें जावपाचें आशिल्लें तें म्हाज्या हिसपान देवा कृपेन वाचलें. ऑलरेडी तेंच्यांनी तो येवन रिपेर इमिजिएटली करपाचो करूं ना. पयली गोश्ट सगळ्यांक फॉल्टी म्हणटा तो ऑथॉरिटी. कारण जर केबल तर कितेंय घालता या कसलीय लायन व्हरता, गॅस व्हरप, PWD व्हरप या इलेक्ट्रिकल केबल व्हरप, टोटली म्हटल्यार एक ब्लू प्रिंट आसपा आसलेलो. कारण नाजाल्यार लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवपा आसलो. लोकल्सांनी ऑलरेडी खबर आहा न्ही खंयच्यान केबल कितें केला तो. तेंच्यांनी तेंचे कडल्यान कन्सर्न घेवन बाबा हांगाल्यान एक केबल गेला, हांगाल्यान लायन व्हरनाका, डॅमेज जावपाक शकता, हे कन्सर्न घेवन करपाक आशिल्लो. तेंचे कडेन कांयच ब्लू प्रिंट ना, कांयच रोड मॅप ना. येता डायरेक्टली JCB घालता, पिकास मारता, फोडटा, कितेंय करता. मडगांव सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीन स्पार्क जालो. सुदैवान वेळारूच विद्यार्थी तशेंच पालकांनी पळयल्ल्यान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. पळयात पुराय बातमी. मडगांवात सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीत स्पार्क जावपाची घडणूक घडली. सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. वेळारूच विद्यार्थी आणि पालकांनी हो स्पार्क पळयल्ल्यान रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले आणि तांणी घडणूकथार येवन मजत कार्य केले. सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो बसी स्क्रॅपाक दिवपाक सांगिल्ल्यो. मात ह्या बशीची जेन्ना चांचणी केली तेन्ना ही बस बऱ्या स्थितीत आशिल्ल्यान 1 वर्साचे एक्सटेन्शन दिल्ल्याचे मुख्याध्यापिका सिस्टर मारियान सांगले. काय वायट जावंक ना. आमची बस तेणे सकल हाडटालो तो. तेन्ना आमचे भुरगे आशिल्ले ताका हांवें थिंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धाडपाक दिलें. तो बस तेणे स्टार्ट मारलो तेन्ना सकल स्पार्क्स येयले बसयाचे. आतां बॅटरी म्हणून ती उजो पडला म्हणून आमी भुरग्यांक धांवन येवन म्हाका ऑफिसान सांगलें. मागीर हांवें धांवन येवन मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक आपयलें आनी हे लोक आसलो आमचो नेबर्स तेणे रोखडेच ते फायर एक्सटिंग्विशर यूज केलो आनी आमचे हिसपाचे आमी घेवन धांवन येयले. 2 आमचो स्टाफ येयलो आनी मागीर ताणें 2 पावलयलो तो. तेन्ना म्हणल्यार फायर ब्रिगेड येवन तेणे हें केलो. कोणी? पावलयलो तेणें.
पूण कोणाक कांय जावना, कोण भुरगे बीन भितर कोण नाशिल्ले. 145 न्हू तेणें भास तेणें हाडली ती सकल हाडली ती तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हातो थिंगा वचून नेपाळ शोध भुरग्यांक 15 इयर्स जाली ती आनी आमी एक वर्स तिचे लागीं हें मागलेलें डिपार्टमेंटाक आनी ताणें आमकां एक वर्स दिल्लें कित्याक आमची बस बरी आहा म्हणून चलता म्हणून ती म्हणून. पूण ती एक वर्स जालें आतां. आतां ना आतां जुनानसून स्टार्ट केल्या न्हू पूण आतां बसाचे कंडिशन बीन तशें बरें आसा. कंडिशन सगळें बरें आहा म्हणून तेणें आमकां आनी एक वर्स दिल्लें पास करून पास जाल्ली डिपार्टमेंटाक नवी बस. फुडें मेळची ना म्हणून बस नाय म्हणून तेजे लागीं आमची भुरगीं पयस जाल्यार फाटल्यान दाबोळ्ळी आनी बोर्ड हावसिंग बोर्डांतून येतात सो आमचे लागीं आनी कांय ना कन्विनियन्स भुरग्यांक. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. अहमदाबाद शारांत एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजें आसतनाच गोंयानूय काळीज पिळवटावन उडोवपी घडणूक घडली. मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. विमान सकयल येवपाक लागलें. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणान हाडलें, पूण लखनौ पावो मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठींत घेवन प्रवास केलो. अहमदाबाद शारांत एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजें आसतनाच गोंयानूय काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. ताचें जालें अशें मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडलें, पूण लखनौ मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठींत धरून प्रवास केलो. गोंयच्यान इंडिगो कंपनीचे 6E6811 ह्या विमानान सोमारा दनपारा लखनौ वचपाक उड्डाण केल्लें. उड्डाण केल्या उपरांत कांय वेळान विमानाचो तोल जावन ते सकयल येवपाक लागिल्ले. विमान सकयल येवपाक लागिल्ल्यान विमानांतले प्रवाशी जिवाच्या आकांतान आड्ड्यो मारपाक लागिल्ले, पूण पायलटान योग्य खबरदारी घेवन विमान नियंत्रीत करून ते सुरक्षीतपणान लखनौच्या विमानतळाचेर देंवयले. ह्या विमान प्रवासांतलो थरारक अणभव प्रवासी जॉली खान हांणी सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान मांडला. आयकात तिचें म्हणणें. 2.25 घंटे की भयानक फ्लाइट के बाद अब हम लखनऊ ऊपर वाले की दया दृष्टि से लैंड कर चुके हैं. लेकिन आपको ये बता दूं कि जब ये जो फ्लाइट है 6C6811 ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 2.25 घंटे की फ़्लाइट है. लेकिन जैसे ही ये फ़्लाइट टेक ऑफ करी ये पूरे की पूरी फ्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई. शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे. आज हमने वही मौत का मंजर महसूस किया. अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए. आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था, क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था. इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ्लाइट इतनी बुरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है. वो जो शर था वो शायद ऐसा शर भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते. इस पूरी की पूरी इंडिया को फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है. ये कोई बहुत अच्छी फ्लाइट किसी के लिए नहीं रही, क्योंकि ये जो 2.25 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे. मेरा एविएशन मिनिस्ट्री से ये अनुरोध है, पीएमओ ऑफिस से अनुरोध है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आखिरकार इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए. और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था. फ़िलहाल हम लोग सेफली लैंड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मलपण सत्तरीचे श्रीमती पंढरी गांवकर हे गरीब बायलेचे कोसळिल्ले घर स्वखर्चान बांदून दितलो म्हूण भलायकी मंत्री तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन घोशणा केली. उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान श्रीमतीचे घर कोसळिल्ले. तिणेन भलायकी मंत्र्या कडेन आदाराची मागणी केल्ली. फाटले कांय दिसाच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मलपण सत्तरीचे पंढरी गांवकर हे 60 वर्सां पिरायेचे बायलेचे घर कोसळिल्ले. घरात सगळ्याक माती पातळिल्ली. तशेंच घरात रावप धोक्याचे आशिल्ल्यान ती सध्या शेजारच्या घरान आसरो घेता. तिका कोणाचो आदार ना. तेन्ना तिणेन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कडेन आदाराची मागणी केल्ली.
माझे घर सगळे मोडून पडला, पावसा खातीर सगळे मोडून पडले, कांयच आधार ना, म्हाका कोणाचोच आधार ना जाला आणि मी एकटे असता तेन्ना मी कितें करूं आनी काय करूं ते म्हाकाच कळना. ते तुमचे पंचायतीतले लोक येवन सगळे येवन पळोवन गेले आहा, तेन्ना तुमचे तरी म्हाका बाबा बद्दल तरी कितें तरी म्हाका एक कांयतरी मजत म्हणून बाबान तरी आता कितें तरी करची अशें म्हणून म्हाका आशा आहा. आनी बाबाच्या धिरार मी आता रावता, तेन्ना आता कितें करूं आनी काय म्हाकाच कळना जाला. तेन्ना माझे घर बसतले सुद्धा म्हाका बसोंक मेळना, कांयच ना. आनी अब सामान सुद्धा सगळें मी काडून शेजाऱ्यांच्या घरान दवरला आनी शेजाऱ्यांच्याच घरान मी आसा. तेन्ना आता कितें करूं ते तुमी सांगा. आता बाबाक कितें तरी म्हाका तरी मजत करची अशें म्हणून मी बाबा कडेन आता हात जोडटा. तेन्ना बाबानच कितें तरी म्हाका एक आधार दिवपाचो. म्हाजो तर आता आधार कोणाचोच ना आनी कोणाचोच म्हाका धीर ना हांगासर. सगळे बाबानच आता बघून घेवचे आनी बाबानच म्हाका कितें तरी आता एक घराची एक सावळी म्हाका बांदून दिवची अशें म्हणून मी बाबा कडेन हे करता. तेन्ना तुमचे पंचायतीचे लोक येवन सगळे बघून गेल्ले आसा. मजगती ह्या प्रकरणाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आपली मनशा धाडून एकंदरीत परिस्थितीचो आढावो घेतलो. सरकारची वाट पळयनासतना सत्तरीत आपणे 100 वयर गरजूंक घरां बांदून दिल्यात. गरजूंक तात्काळ घरां बांदून दिवपाचो आपलो सदांच यत्न आसता. तेच प्रमाण मलपणचे बायलेचे स्वखर्चान घर बांदून दितलो अशी घोशणा तांणी केली. हांगासर पंढरी गांवकर ह्या निराधार महिलेचे घर भर पावसान कोसळ्ळेले आसा आनी सद्या तिका रावपाक जागो ना. हे जे घर आसा हे मातयेचे आसलेले आनी तिका कोणाचोच आधार नासल्या कारणान तिचे ते घर रिपेर कशें करपाचो हे तिका प्रश्न आसलो आनी तेतूनच पयल्याच पावसाक आतां तिचे घर कोसळ्ळेले आसा. जेन्ना ही घटना जाली तेन्ना ती घरानच न्हिदलेली आनी शेनवारा रातचे ही घडणूक जालेली आसा. सध्या आधार नसल्या कारणान आणि पावसान ती घरान कशी रावतली आनी एका वाटेन घर आसा हे कोसळत असल्या कारणान सध्या ती शेजाराचे घरान तिका आश्रय घेतलेलो आसा आनी थंय ती जेवता. ह्या प्रकरणाची जेन्ना म्हायती स्थानीक जे पंच आसा हांकां कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी येवन पाहणी केलेली आसा. तशेंच जे तलाटी आसा तेंच्यांनी येवन हांगासर जे घराची पाहणी केलेली आसा. ह्या संबंधी जेन्ना आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांकां जेन्ना तेंची खबर कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन आपले मनीस धाडून एकंदरीत परिस्थितीची पाहणी केलेली आसा आनी तेंच्यांनी आतांच सांगलेलें आसा की आपूण तेंचें घर रिपेर न करता तेका नवीन घर बांदून दितले अशें तेंच्यांनी आश्वासन दिलेलें आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंयचे पुलीस महानिरीक्षक म्हूण IPS केशवराम चौरासिया हांची नेमणूक जाल्या. तशेंच तांकां कोलवाळ बंदखणीचो महानिरीक्षक म्हूण ताबो दिला. गोंय सरकारान हे विशीं मंगळारा आदेश जारी केलो. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान हेणी आयज एक ऑर्डर काडलेली आसा आनी ह्या ऑर्डरीन गोंयांक नवो IGP दिल्लो आसा. पयलीं जो IGP आशिल्लो तो ओमवीर सिंग बिश्नोय हो जो IGP आशिल्लो तो फाटल्या म्हयन्यान म्हणजे मे म्हयन्यान गोंयच्यान तेजी ट्रान्सफर केल्ली आनी मे म्हयन्याचे 30 तारखेक तेणें लास्ट ड्युटी गोंया खातीर सर्व केल्ली. आतां जो गोंयांत नवो IGP येयला तेजें नांव आसा केशव राम चौरसिया. हो जो IGP आसा तो IGP म्हणजे इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल पुलीस तशेंच इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल प्रिझन हे जे दोनी जे चार्ज आसात ते केशवराम चौरसियाक दिल्ले आसात. सो ही आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे केशवराम चौरसिया जो आसा तो गोंयचो आयच्यान IGP असो अपॉयंट केल्लो आसा. केशवराम चौरसिया हो इन्स्पेक्टर जनरल पुलीस तसोच इन्स्पेक्टर जनरल प्रिझन हे दोनी चार्ज आसात ते ताका दिल्ले आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.